गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हांच्या वाडदिसा निमतान परबी दितना काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष अमित पाटकरान विधान केले। विजय सरदेसाय काँग्रेसी बरोबर आसा आनी सदांच आसतलो, मात ते खंयच्या काँग्रेसी बरोबर रावतलो हे तुमी सोदा, अशें पाटकरान विधान केल्ले। हाचेर प्रतिक्रिया दितना काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान गोंयांत एकूच काँग्रेस पक्ष आशिल्ल्याचे स्पश्ट केले। आयतारा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली आनी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांचो वाडदीस जालो। ह्या वाडदिसाक काँग्रेसीचे आदल्या प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान हाजेरी लायली। विजय सरदेसाय काँग्रेसी बरोबर आसात आनी सदांच आसतले, मात ते खंयच्या काँग्रेसी बरोबर आसतले हें तुमीच सोदा, अशें विधान केल्लें। ताच्या ह्या विधानाक लागून राजकीय मळार चर्चा चल्ल्या। तशेंच काँग्रेसीत दोन गट जाल्यात काय कितें अशे प्रश्न पडल्यात। मात हे विशीं जेन्ना काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकराक विचारल्यार तांणी सांगलें, गोंयांत एकूच काँग्रेस पक्ष आसा आनी पक्षांत खंयचो दुसरो गट नाशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें। ते म्हणल्यार विजय सरदेसाय जो आसा तो काँग्रेसी वांगडा आसतलो, पूण खंयची काँग्रेस ही तुमी सोदून काडा म्हटल्यार तेणी। म्हणजे दुसरी बीन काँग्रेस आसा अशें कितें आसा सर? तुम्ही तेका विचारा न्ही, तेगे स्टेटमेंट हांव कसो रिएक्ट जातलो? दोन पार्टी आहा, काँग्रेस दोन पार्टी आहा, एकूच आसा। काँग्रेसीन दोन ग्रुप आहा, तुमचो एक आनी पाटकराचो एक वेगळो बी। काँग्रेस सगळो आसतो काँग्रेस ग्रुप। जाल्यार अमित पाटकर असो कितें स्टेटमेंट करता? तुम्ही तेका विचारपाक जाय न्ही। आता सध्या काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड स्टेटस कितें अलायन्सान आसा ना कोणें ना म्हणलां आसा अलायन्सान, कित्याक त्या साठी विजय सरदेसायचे स्टेटमेंट जाता ते खातीर डिफरंट उलोवप चालू आहा। आमचे बसून डिस्कस करपाक जाय न्ही, सगळे जितले कितें आसा लायन्साचे इश्यू आसात ते स्टेजी वयल्यान जायना न्ही, ते बसून सगळ्यांनी डिस्कस करपाक जाय। आनी खंयचे लायन्स जे आसात दोनी एकमेकाच्या पार्टीक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय। सो आमी खंयच्याय पार्टीक लायन्सा आसून दुसरे पार्टीक अटॅक करप नासता। मजगती काँग्रेस पक्षात सध्याचे तांचे पोझिशन कितें आसा असो प्रश्न विचारतकच काँग्रेसीचे आदले अध्यक्ष अमित पाटकरान पक्षाच्या फुडारपणा विशीं प्रश्न उपरासल्यात। आपूण एक निश्ठावन काँग्रेसीचो कार्यकर्तो अशें तांणी स्पश्ट केलें। आपल्या पदा विशीं पक्षाच्या प्रभारीक प्रश्न विचारचो अशें सांगून सध्या पक्षान तांकां कसलीच जापसालदारकी दिवंक नाशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें। तशेंच सोमारा काँग्रेसीची बसका जाली, मात त्या बसकेक आपल्याक आपोवणें दिवंक नाशिल्ले। देखून काँग्रेसीत दोन गट जाल्यात काय ना ते तुमीच सोदून काडचे, अशें तांणी पत्रकारांक सांगलें। काल हांव जें उलयलां तें हांव इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचो अध्यक्ष आशिल्लो आनी विजय सरदेसाय पळय जें उलयतालो तें इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचें उलयता। आतां आज म्हाका तुमच्याच इन्फॉर्मेशन म्हाका कोणें रिपोर्टरांनी विचारलें की बाबा आज काँग्रेसीची मिटींग आसा। आतां कांय दीस लोक म्हाका सांगताले की आनी एक काँग्रेस खंयची दुसरी आहा म्हणून। आतां आज इंडियन नॅशनल काँग्रेसीची जर मिटींग आसा जाल्यार म्हाका कांय इंटिमेशन ना। सो आय डोंट नो वीच काँग्रेस जी आसा पळय ती म्हाका दिसता की तुमी सोद लावपाचो की आज बाबा जर तर काँग्रेसीची मिटींग आल्या ती खंयची काँग्रेस ही म्हाका तुमी सोद लावपाक ताजेर। काल तुम्ही सांगलेले खंयची पार्टी ती तुमकां खबर ना न्हू? ना हांवें सांगिल्लें तें इंडियन नॅशनल काँग्रेस, ज्या काँग्रेसीचो हांव पयलीं अध्यक्ष आशिल्लो ती काँग्रेस। आनी मुखार सुद्दां इंडियन नॅशनल काँग्रेस ज्या पक्षाचेर हांवें लास्ट टायम इलेक्शन लढयलें आनी अवघ्या थंय 300 मतांनी तो थंय जिखलो BJPचो आमदार, त्या इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचे उलयता। आतां आज जी मिटींग आहा ती तुमी शोध लावपाचो। पण आमी गिरीशाक ऑलरेडी विचारले आमी, हे तुमी ताका विचारपाचें। तो सांगता तो तुमकां पूण म्हाका आज इंटिमेशन ना मरे, सो ती दुसरी पार्टी गिरीशाची आय डोंट नो। तुमकां आपोवंक ना, आयज आपोवंक इंडियन काँग्रेस नॅशनल पार्टी ना ती तुमी शोध लाया मरे। अमित पाटकर हांणी केल्ल्या विधानाक लागून राजकीय चर्चेक उद्दाण आयल्या। तांच्या विधाना उपरांत गोंय काँग्रेसीत आतां दोन गट जाल्यात काय कितें असो सध्या सगळ्यांक प्रस्न पडला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।